आज आमी शिगमोत्सव ऑर्गनायझींग कमिटी जी आशिल्ली ताजी हांगासर मिटींग घेतिल्ली 12:30 तातूंत एकूच अजेंडा आशिल्लो की ते फ्लोट परेड जी आसा शिगमोत्सवाची परेड आसा फ्लोट्स ते 18 तारखेक करपाची काय ना करपाची सद्याची जी परिस्थिती आमी कन्सिडर केली गव्हर्मेंटान ऑलरेडी एपिडेमीक एक्ट जो आसा पळय तांच्यांनी सद्याची ते कोरोना डिसीज जो आसा हेज बीन डिक्लेअर्ड एज एपिडेमीक म्हणून तांच्यांनी एपिडेमीक एक्ट इनवोक केला आनी तशेंच ही आमची एरिया पळय जाल्यार हांगा रेल्वे स्टेशन आसा पोर्ट आसा एअरपोर्ट आसा हे सगळ्यो गोश्टी कन्सिडर करून आमी डिसायड केला की फ्लोट परेड जी 18 तारखेक आशिल्ली ती कॅन्सल करपाची। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शिगमो हो एक आमचो ट्रेडिशनल फंक्शन आनी आमकां वास्को न्ही 18 तारखेक आमकां डेट दिल्लेली कशें तरी आयज हे कोरोना व्हायरस लागलेले आसा आनी ह्या व्हायरसाक लागून कशें तरी प्रिवेंशन घेवपाक लागून आमच्या गोंयच्या सीएमान एक डिसिजन घेतला की सगळी स्कूल्स कॉलेजीस जावं थिएटर्स जावं कॅसिनोज हे सगळे बंद करपाचे म्हणून आनी खरोखर तें डिसिजन बरें जाल्लेलें आसा। सेकंडली तेणी डायरेक्ट डिसिजन घेवंक ना की शिगमो परेड बंद करा म्हणून तेणी सांगलां की आमकां लोकल कमिटी आसा तेंच्यांनी डिसायड करपाचें म्हणून पण लोकल कमिटीन आमच्या आयचे लोकल कमिटीन आमचे अध्यक्ष आसा म्हणटा तो आमचो चीफ ऑफिसर आनी सगळे गायडलायना प्रमाणे जशें पळयना की खरोखरच हे जे कोरोना व्हायरस आसा ते हांगा म्हणजे घातक आसा हांगा आमचे वास्को ही पोर्ट एरिया आसा हांगा रेल्वे स्टेशन नियर बाय आसा पोर्ट आसा आनी इवन एअरपोर्ट आसा सो आमी इवन आमचे नेबरींग सिटीज लायक आमच्यो काणकोण बिचोलीम म्हापसा हेंच्यांनी बंद करपाक थारायला सो आमी डिसिजन घेतलेलें आहा की परेड ही आसचें ना। ह्या वर्साचो शिगमोत्सव इतिहासीक शिगमोत्सव जावन आसा हिस्टॉरिकल शिगमोत्सव असो की सुरवातेक पासूनच 2 अध्यक्षाची निवड जाली त्याच्या नंतर झेडपी इलेक्शनाक लागून कोड ऑफ कंडक्ट लागलो गव्हर्मेंटान एक कमिटी फॉर्म केली गव्हर्मेंटान आपलो अध्यक्ष काडलो चीफ ऑफिसर गौरीश शेणकोळकर आनी तेच्या अंडर सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर घातलो जाल्यार हो वादाच्या भोवरान शिगमो सांपडलो असो मागीर काही दीस पयलीं ती चीफ मिनिस्टरान मिटींग घेतली आनी कोरोना व्हायरसाक लागून शिगमो लोकल बॉडीचेर निर्णय घेवपाक सोडलो जाल्यार चीफ ऑफिसराच्या अंडर कमिटी असल्या कारणान आमी चीफ ऑफिसरा कडेन आयज मिटींग घेतली आनी चीफ ऑफिसरा कडेन आफ्टर डिस्कशन की ह्या निर्णय येयले की हांगासर रेल्वे स्टेशन आहा एअरपोर्ट आहा पोर्ट आसल्या कारणान हांगासर भायल्या लोकांचे येवप वचप चड प्रमाणान जाता म्हणून लास्ट निर्णय घेतला की शिगमो रद्द करपाचो म्हणून यंदाचो जाल्यार म्हाका एक सांगून दिसता की शिगमो आमचो उत्सव गोंयची शान असो शिगमो म्हटल्यार गोवा स्टेटाचें फंक्शन बरो उत्सव जाता आनंदान सगळे उमेदीन आपले चित्ररथ आनी रोमटामेळ हाडून प्रत्येक शहरान प्रदर्शन करता आनी ते ढोल वाजोवप म्हणल्यार आमची संस्कृती परंपरा की नकारात्मक शक्ती येवंक जायना गांवांत आनी वाड्यार हे एक्चुली तेच्या फाटलो मेन हेतू आहा जाल्यार म्हाका सरकाराक सांगून दिसता की खुबश्या जाणांनी चित्ररथ केल्लेले आहा रोमटामेळाची तयारी केल्लेली आहा आनी ते हांगासर चडशे जाण प्रायज मेळटा म्हणून येना जाल्यार ते येता की आपलें प्रदर्शन करता आपली गांवची आमची शिगम्याची आमची हिंदू धर्माची संस्कृतीचें प्रदर्शन करता जाल्यार तांकां सरकारान काही ना काही कितें तरी अनुदान दिवचें तेंच्यांनी चित्ररथ केला आनी बाकीची कितें तयारी केला तेंचे हे सरकारान हेजेर विचार करचो आनी तांकां फूल ना पाकळी कितें तरी दिवचें।